आंबोलीचो अध्यक्ष. आयच्यान आश्विन पौर्णिमा स्टार्ट आयच्यान जाता. आमची अश्विन पौर्णिमेचो म्हणजे कौल प्रसादाचो उत्सव स्टार्ट जाता. 5 दिसाचो उत्सव. तर आज आनी फाल्यां 2 दीस वडे काडटा वसत आनी नेमस्त ते घेतात. अंदू एक्चुली अश्विन पुनवे दिसा आसता, मदीं गॅप आसता आनी ताजे नंतर बियेच्या उत्सवाक परत आसता. अंदू दोनूय दीस एक फाटोफाट आयले, म्हणजे बिये आनी पुनव बरोबर आयला एक फाटोफाट. म्हणटरी आतां आज वाडे काडटले आनी परत फाल्यां वाडे काडटले. आनी कौल प्रसाद आयच्यान डेली रातचो आनीक 10 आनी 11 लास्ट 2 दिसांक सकाळचो आनी रातचो आसता. आनी भाविकां खातीर कशें कितें अरेंज? लायनीची क्यू सिस्टम केल्या. 8 लायन ओपन जातली आनीक तांकां टोकन दिवन हें करतले. आनी प्लस एक 500 रुपयांची एक लायन आसा, म्हणजे VVIP. कोणाक जर तो अर्जंट आसा जाल्यार तांणी 500 रुपयांची. टोकन सिस्टम कितें आतां नवीन स्टार्ट केला तुमी? ना, पयलींच्यान आसा? पयलींच्यान आसा. वडे. वडे पळय 30-35 वर्सां. ओके. सांगा कितें कितें करता तुमी? आमी रांदची काम करता हांगा 28 वर्सां. ओके. सेवा करता. आणि वडे बिडे तुमी जे करतात मेन? ओके. आणि खंयच्यान येता तुमी? उमटा. उमट्याच्यान. तुम्ही ते आता प्रथा करून येयले ते कितें? आता केला ते कितें कितें म्हणटा तेका? आता सगळे पाप वचपा खातीर गंगा स्नान. ओके. गंगा स्नान करून अर्घ्य दिवपाचें आनी आतां वयर वचपाचें. ओके. सो ते बेत हांवें पळयला, ते बेत कित्याक वापरतात? बेत ते अवसर येता तो वापरता. आं. आता फुडें आता कितें आपल्याच्या फुडें? फुडें रामनाथाची पुजा जातली. ओके. मागीर दामोदराची पुजा. ओके. मागीर अवसर येतलो. मागीर वडे काडटा. सगळे जालां आनी आतां आपल्यान न्हांवपा जाय. तुमचें नांव कितें? गोपीनाथ भट. पावतो घरांत न्हांवपा जाय. आयच्यान आमचो अश्विन पुनवेचो प्रोग्राम स्टार्ट जाता. आज आमचे ग्रामपंचायतीचे वाडे जाल्ले आसात. फाल्यां मुळविराची परवणी आसा, फाल्यां मुळविराचे वाडे आसतले. तेन्ना हांगच्यान लोक कर्नाटक, महाराष्ट्राच्यान, गोंयच्यान अख्खे गोंयच्यान लोक आनी महाराष्ट्राचे लोक कौल घेवपा येतात आनी भक्ती भावान हांगा कौल घेतात सगळे लोक. आनी तो एक राखण म्हणून मानतात आनी व्हरून आमच्या देवाऱ्यार दवरतात. आतां कितलींशींच वर्सां आमी ल्हानपणांतल्यान पळयतात.
आपल्या हांगा लायनी लागतल्यो हांगा कोल हांगा वडे घालतात तुमच्या फाटल्यान काय लागतं ते वडे घालतात असो प्रोग्राम जाला वड्याचो तर आयच्या आमच्या हांगा म्हणजे खूब रश आसतली आज पहिली रात आसा फाल्यां दुसरी तिसरी आनी शुक्राराक म्हणजे सकाळचो 9 आसतलो आनी शेनवाराकूय सकाळचो 9 आसतलो आनी रातचोय आसतलो शेनवाराक तांचे लास्ट म्हणजे निमाणी रात तुमची शेनवाराची आयच्यान 5 दीस चालू आयच्यान कंटिन्यूअस सो ह्या वर्सा तुम्ही 2 फावट वडे काडटले ह्या वर्सा 2 फावट वडे काडटले न्ही? वर्साचे दोन फावटी असतात ॲक्च्युली कशें आसता आज ग्रामपुरताचे बाराचे वडे असतात फाल्यां गॅप आसतलो मदीं आनी परवा मुळविराचे आसतले पूण काही हाजे कारणान तिथी प्रमाणे आमी अंदू फाटोफाट आयल्यात म्हणजे आज आनी फाल्यां दोनूय दीस फाटोफाट वडे फाट वडे, ओके. ॲक्च्युली फाल्यां वडे आसनाशिल्ले परत आसताले एक दीस gap. एक दीस गॅप दवरून ओके म्हणजे काही म्हणजे तिथी प्रमाणे ते अंदू फाटोफाट आमची यादी फर्स्ट टायम आमी पळयतात फाटोफाट वडे आसात ओके आज आनी फाल्यां लोक हांगाच्या भावार्थान येता की खुबशे अवसरांचे सांगलेले कामां जी आसा ती लोकांची जाल्ली बरोबर हय कितलीं वर्सां जाल्यार आमी पळयतात की हांगा म्हणजे लोक आपली म्हणजे कितें प्रॉब्लेम आसता तांकां देवा मार्याक सांगपा येतात आनी परत हांगा निवडून सुद्दां वतात लोकांच्या आंगार थोडें कितें म्हणजे वायट हें आसता मागीर ते बारकां ते पेडार धाडटा ते सगळें निवळटा मागीर ते लोक आमकां सांगतात म्हणजे हांगा येवन आमची म्हणजे कामाय जाली आनी आमी आमगेली म्हणजे सगळी निवडून आमी परत म्हणजे आसता तशें बरें हाजे प्रॉब्लेम म्हणून थँक्यू नमस्कार भावेश सुनील दामोदर दामोदरचा आमचे लहानपणापासून आम्ही वड्याचो उत्सव पळयता आयज ब्राह्मणसाचे वडे हांगा जाल्ले आसा फाल्यां मुळविराचे आसा सो पयलीं आमी ल्हानपणाक पळयता आसतना अगरसाळ्यात आमी वडे पळयतात 3-4 अगरसाळ म्हणजे चूल थंय आशिल्ली आतां अगरसाळींचें स्वरूप व्हडलें जालां अगरसाळ जरी फाटल्यान गेली जाल्यार चूल जी मेन चूल आसा ज्या जाग्याचेर वडे काडटा ती तशी आसा ल्हानपणां आसतना आमकां सगळ्या लोकांक पयलीं पळोवपाक मेळटाली गळ्याची अगरसाळ आशिल्ली आनी गांवचे पळयताले आनी बरेंशे भायल्यान येयल्ले आतां हेजी स्वरूप व्हडलें जाल्ले कारणान सगळ्यांक उबी रावन वडे कशे काडटात शिवाय मिडिया प्रत्येकान आपल्या कॅमेरा वयले फोटो किंवा व्हिडियो काडून सगळे आपले शेअर करतात आनी देवा कडेन अशे पद्दतीन वडे काडटात म्हणजे लोकांक दिसता की तेला जाल्यार हें म्हणटात पूण जेन्ना खरेंच तेन्ना पळयतात तेन्ना कळून येता की हो खरेंच हांगा काडलेले वता आनी लोक भावार्थान हांगा येतात सो वडे काडटात आनी जे नेमस्त आसता तांकां दिता आनी वडो राशीन म्हणजे आपली लोक जेवणाक आयिल्ले आसा तितून त्या राशीन तो वडो मिक्स करून सगळ्यांक वडे वाडटात अशी वाड्याची आसता आनी तेजे भितर कौल आसता रातचो कौल आसता कौल म्हणजे देवाचो एक आशिर्वाद आशिर्वाद रुपी कौल घेवन वचप आपल्या घरांत दवरप आनी फुडल्या वर्सा तो उदकान सोडप किंवा खावप आनी तेजे जाग्यार ह्या वर्साचो व्हरून दवरप अशे पद्दतीन लोकांक आपलो आशिर्वाद हे करपा खातीर लोक महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा ते शिवाय भायल्यांनी म्हणजे आनी खंयचे स्टेट्सांतले लोक येतात आनी जे लोक गोंयांत वचल्यात ते जांबाब्बा आमचो रामदेव म्हणून मडगांवचे ते वॉस्पिटल घेवन आमच्यान कौल घेवन वतात आनी अशे पद्दतीन आनी जी लोकांची दुखणी आसतात जी दोतोर किंवा बाकीचे गोश्टी सारके करपाक शकनात मानसीक आसतले किंवा आरोग्याच्या विशयी कसली कारणां आसतलीं जी दोतोराच्या हातान ना देवाच्या हातान आसा ते मागपा खातीर आपल्याक बारा कडेन येतात आनी अवसरा कडेन दुखणी मागतात आनी तितूंतल्यान तांकां खुबश्यो गोश्ट्यो हांगा तेंच्यो सारतात तेंकां कोणाक वता आनी तेंची कामां सगळीं जाता आनी अशे खुबशे अनुभव आमचे दामोदर बारा कडेन येयल्ले आसा कमलेश्वर महाकाली ग्रामपुरूश आनी मुळवीर अशे 3 बार लास्ट 2 दिसा येतात आनी पयल्या दिसा ग्रामपुरूश फाल्यां मुळवीर येतलो आनी 3 बार परत कंटिन्यू 3 दीस येतले ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी पळय दिसाक येवचें आनी 5 दीस जेवण हांगा आसता तर सगळ्यांनी महाप्रसादाचोय लाभ घेवचो